वर्सां जालीं हांव शिकयता की मन एक झुजाचें मैदान म्हूण आनी हांव ती शिकयत रावतली कित्याक आमच्या भावनाचें जिवीत चड प्रभाव हाडटा दर एका भागांत आमच्या जिवीत. हालींच आमी लोकांक सोत्या दिली मना विशीं प्रश्न विचारूंक एका लायव्ह वेबकास्ट ऑनलायनार. आनी आयज आमच्या टेलिव्हिजन प्रेक्षकांक म्हाका तें दाखोवंक जाय की ताका सोत मानता ज्या भागाची आमी खबर केल्या तुका आदार मेळटलो म्हणून. जॉयस ती एक बरी सुरवात आसली आनी काय बरे विचार जे सगळ्याची सुरवात खंय करची ती आनी आमी सगळ्या संवसाराचे जायते प्रश्न आसात तर आमी रोखडींच भितर सरोन तुमकां प्रश्न विचारूंक सुरू करुया. वय आफ्रिकेक थान वो प्रश्न आसा जो म्हणटा जेन्ना लोक न्हयकारी चिंतात ते प्रश्न आतांच ज्ञानेरी चिंताची खबर करी. ती भावना खंय थान येता तर ते कितें जें हांवें खूद घडोवन हाडलां तो देंवचारा कडल्यान येता आमकां ही सगळीं न्हयकारी चिंतनां खंय थान येतात. बरें पयले सुवातेर आमच्या दक्षिण आफ्रिकेक इश्टांक एक वधू येवकार आमी तांचो खूब मोग करता. म्हाका इतलेंच म्हणूंक जाय की एक दुस्मान आसा ताचें नांव देंवचार सोयतान लुसिफर. एक वायट आत्मो तो तोच भीत करता आमच्या मनांत वायट चिंतनां घालूंक. खरें पिनी बायबल 2 कोरिंथकारांक 10 हातून म्हणटा की आमचे कडेन हत्यार आसात दुस्माना विरुद्ध झुजोंक की तो आमच्या मनांत मजबूत किल्ले बांदूंक सोदता आनी एक किल्लो एक स्थान जंय दुस्मान तोच भीत करता लिपोवंक आनी घोट रावंक. तर उदाहरणाक तुमी कांय जाणांक घडयेक सगळ्या जिवितांत वायट चिंता पायला आसतलें पूण तूं नकळो कितें वायट आसा. म्हज्या भुरग्यापणाचो म्हजो अपमान जालो तर उदाहरण दिवंक हांव सदांच वचमतांनी म्हाका खालतें जिवीत जिवंक पडटलें म्हणटच हांवें खरेंच येवजण केली दुसरें कितें बरें करूंक कित्याक हांवें चिंतलेलें बरें तें म्हाका मेळचें ना म्हूण कित्याक हांव चिंतालीं म्हजें जिवीत आदींच पिड्यार जाल्लें म्हणटच हांव देवाचें उतर शिकून सुरू करतोच आनी खरेंच सत कितें तें शिकतोच. त्या फोटी विरुद्ध झुजोंक म्हाका तेंच मेळपाचें जें हांवें चिंतलेलें म्हणटच बायबल आमकां शिकयता की सोयतान एक फोटकिरो म्हूण की तो म्हूण पांय फोटांचो की ताचें सगळें कांय सत ना आनी आमी देवाचे उतराचें सत जाणो बगर आमकां कळचें ना आमी फोटोयल्या आनी आमकां फोटी सांगल्यात म्हूण. तर हांव सत मानता पयले सुवातेर की सगळीं वायट चिंतनां सोयताना कडच्यान येतात पूण केन्नाय जायते फावटी आमी वायट चिंतनां चिंतूंक इतली बरी जातात की ताका गरज पासून ना आमकां चिंतूंक आमी सारकीच आमी फकत हें तशेंच करतात वा केन्नाय दुस्मान बऱ्या चिंतनाच्या मनशांक पासून उसार करतलो आमचो मोग करतात तांकां आमकां कितें सांगोंक जे आमच्या मनान दुबाव उत्पन्न करतली वो दुसऱ्यो वेगवेगळ्यो वस्तू तर हांव चिंता दुस्मान वेगवेगळ्या वाटांनी काम करता. पूण शेकी आमी पळयतात की देवान आमच्या जिवितान एक येवजण केल्या म्हूण पूण सैतानानूय आमच्या जिविताक एक येवजण केल्या आनी जे कोणाक आमी कबलातीन आसा शेकीनी आमी तेच येवजणेन पडटलीं देखूनच गरज आमी देवाचें उतर जाणो सांग आनी हांव लोकांक सांगता देवा थाय कबलातीन राव. आमोस 3:3 म्हणटा दोगांच्यान सांगाता कशें चलय ताचे मदें कबलात ना तर तुका जाय जिवीत तें देवाक जाय तुका मेळलेलें तुवें शिकोंक जाय तुजे बदल देव कितें म्हणटा तें कबलातीन रावंक जाय. तर तूं नकलोय जाल्यार देवाचें उतर कितें म्हणटा तें तूं नकलोय जो तूं चिंतना ताचे वरवीं वो देंवचारा वरवीं. हांव सारकीच फोटोवन आनी पुरायन गुलामपणांत रावली वर्सां म्हणजे हांव आसली सुमार 32-33 वर्सांची आनी जोरी त्या वर्सांनी हांव जायतीं इगोर्जी वेतालीं तरी खरेंच सजमोंक शकली ना हें सत देवाचें उतराचें आनी हाचेर हांवें म्हजें जीत आटापूंक जाय म्हूण हांव इगोर्जी वेतालीं एक धर्माचो कायदो म्हूण पूण जेन्ना म्हाका खरेंच थावें जालें की हें म्हूण देवाचें उतर आनी हें म्हज्यान उजार करूं येता म्हूण म्हजें मन बदलूंक आनी शिकोंक सारकें आसा पळय तें तेन्ना एक वेगळीच काणी जाली. पळय हे परीचें जिवीत बदलता हे हांगा एक प्रश्न आसा युस्टन थान बाबरा जाणो जावंक सोदता. लोक म्हजे सवय कितें चिंतात तातूंत कित्याक रेवडलेले आसा आनी लोक म्हाका मानून घेत त्या कित्याक घेनात हें म्हज्या मनान कित्याक शिरकोन आसा आनी म्हाका पिशें करता. बरें हालो बाबरा युस्टन थान ताचे कारान तूं सुरक्षीत ना. म्हाका सदांच उमेद हाडटा जाणो जावंक की पयली वस्त जी देव दिता आनी आमचे लागीं उलोवंक सोदता ती प्रामाणीकपणा विशीं वो ताचे थंय सारकें रावंक कित्याक आमकां जायत्या जाणांक आमच्या सगळ्या जिवितान आमकां अन्याय मेळल्या आनी आमी कांय वायट केल्लेशें दिसता आमकां सांगलां सगळे वायट करतात म्हूण लोकांच्या पुराय जिवितान वेगवेगळे तरेची तिक्का मारलेली आसा तातूंत तांकां दिसता तांचे भितर कितें पूण वायट आसा म्हूण. आमकां संवय जाल्या सगळो वेळ आमची तुलना दुसऱ्या लोकां सवे करूंक दुसऱ्या बरोबर वेळ सर्त करूंक आमी मॅगझिनाचेर पळयतात ती चित्रां ती पासून कितली बरी दिसतात आनी मागीर एकदम सोंपें दुस्मानाक आमकां सांगोंक की ते परी आमी दिसोंक जाय म्हूण आनी ते भाशेन दिसना तर जाल्यार आमी तशी जाय
देखून बायबल म्हणटा की खंयच्याच मनीस क्रिस्ता सवय आसा तो एक नवो प्राणी. पोरण्यो वस्तू काबार जातात, पोरणे चिंतपूय आनी सगळ्यो वस्तू नव्यो जातात. हे अकस्मात जाय नजो. आमी आमचें मन बदलूंक जाय अभ्यास करून देवाच्या उतराचो. पूण उपरांत 2 कोरिंथ्यां 5:21 म्हणटा, तो जो पातक नकलो आसलो तो पाप जालो आमकां दिवंक प्रामाणीकपण क्रिस्ता वरवीं प्रामाणीक. देव थारायता आमकां आपल्या सांगाता प्रामाणीक पोवंक, कित्याक आमी आमचो विस्वास आनी भासावण्यो जेजू क्रिस्तान देवता. कुडीचेर भासावण्यो दवरी नाका, फिलिप्पिकांक 3:3 म्हणटा, पूण फकत जेजू क्रिस्ताचेर. वय बाबरा, असुरक्षीतपणा विशीं हांव सगळें जाणो. तूं आसा थंय म्हज्यानूय आसोंक जाता आनी घडयेक तुका तें थावें जावंक ना की तुजो प्रश्न म्हूण. पूण केन्ना आमी लोकांक कितें चिंतात ते विशीं चड काळजी घेतल्यार लोकांचें मत आनी ती कितें चिंतात ते शेकी आमचेर ताबो घेवंक पावतलें. तर जर तुका निर्मिला तें तूं करूंक येतलें जाल्यार आनी देवान तुज्या जिवितान येवजून दवरल्यार ती पुरी कोत्तलें जाल्यार तुवें शिकोंक गरज तूं क्रिस्ता सवय कोण पळयते. ही एकूच वस्त हांव खूट जाणो जी तुका लोक कितें चिंतलो ह्या प्रश्नांतली मेकले कोत्तेली. आतां हांव एक पाटी तुका हें सांगून तुजो प्रश्न सुटोवो कोचरना. तुवें खरेंच ग्रंथाचो नियाळ करूंक जाय आनी व्हडल्यान तें उच्चारूंक जाय. हांव देवाच्या प्रामाणीकपणान क्रिस्ता सवें आसा तो म्हजो मोग कोत्ता. देवान म्हज्या जिविताक बरी येवजून दवरल्या. म्हाका पडलेलें ना लोक कितें चिंता त्या विशीं. हें एक झूज, पूण हें झूज तुज्या जगण्यान जिखोंक येता जर तूं शिकशी झुजोंक देवाचें उतर घेवन. तें बरें. आतां सुजन मिसरी स्प्रिंगफिल्डान जाणा जावंक सोदता. दर दिसा हांव एक न्हयकारी मनशां सांगाता आसता. ताचे न्हयकारी स्वभाव म्हज्या भावनाचेर प्रभाव पडना जावंक आनी म्हजें वागप ताचे सवे सारकें जावंक हांव कितें करूं. बरें सुजन, तें सोंपें न्हय. हांव तुका सोंपें म्हूण सांगोंक ना. जर तूं ते परिस्थितीन आसाय जर तूं न्हयकार्या सांगाता आसोंक पडटा आनी हांव ते कोण पळयतात त्या प्रेक्षकांक सांगता, जर तूं न्हयकार्या सांगाता रावोंक जाय जाल्यार तूं तुकाच दुमालो दिता. जर कशे भाशेन तुज्यान हायकरी मनशां सांगाता आसोंक जाता तुवें तशें करचें. पूण जर तूं ते परिस्थितीन आसा न्हयकारी सांगाता थोडी सुचना दिता. एक ताचेर आड झुजोंक जाता ते परी वयकारा मनशां सांगाता राव. उदाहरण घडयेक कोण तुका जायतीच खाला घालता, न्हयकारी वस्तू तुका म्हणटात, बरें खात्रीन राव की तुका बरो इश्ट आसा जे तुका बरें कोत्तेले. तुका थावें जावंक जाय त्या मनशाक एक आगोडे आसाय म्हूण. म्हाका सदांच आदार मेवता जेन्ना लोक म्हाका वायट करता जो म्हज्यान स्वता केन्नाय म्हणो येता तूं जाणूय तुमकां खरेंच आगोडाय आसा. म्हाका उगडास आसा जेन्ना जेजून म्हणलें बापा बोगोस नाका कित्याक ते नकळो ते कितें कोत्तात ते. आनी आमी उगडास दवरूंक जाय की जायताच लोक जो आमच्या विरुद्ध येता खरेंच नकळो ते कितें कोत्तात पळय ते ती आपल्या दुखीचो परिणाम दाखय. आनीक एक वस्त जी म्हाका तुका सांगूंक जाय सुजन, ही हाची चड गरज. तुवें बरो वेल सारूंक जाय देवा सवें पयरी सोरीको जोडूंक दर दिसा, कित्याक तो तुजें बॉल खरेपणी म्हज्या जिवितान घडलेली घडणी आनी हालींच हांव त्या बद्दल चिंताली. जूय म्हाका दिसता देव म्हाका तांचे आड सुरक्षीत दवरता वा तांचे नदरेंत लिपयता. तर हांव एक गंभीर परिस्थितीन आसली आनी आनीच कोणें म्हाका म्हणलें तुज्यान तें कशें करूं येता, तुज्यान तें सगळें सोसून तरी कांयच जावंक नासलें परी कशें वागोंक जाता. आनी म्हाका अशें दिसता की ताका तें म्हजें परस अदीक गंभीर दिसलें म्हूण, कित्याक हांव सत मानता जे परी आमच्या मोतरान सोक ऑब्जर्वर आसात म्हणटच तूं एक खोनकुलांक पडटोच तुका व्हडलो झटको दिना. आनी हांव सत मानता देवान आमच्या जिवितान शॉक ऑब्जर्वर घातल्यात म्हणटच तूं खोल खोनेरान पडलें तुका तितली दूख जायना. तूं जाणूय बायबल शिकयता की देव आमकां बऱ्यापणी देव आमकां आलाशिरो दिता. म्हणटच जर तूं त्या न्हयकरी परिस्थितीन आसा जाल्यार गरज तुवें देवा वांगडा बरो वेल सारोंक. हें तूं करिना तर तुका खरेंच चड आगोड जातलें. पूण जर तूं 2 दिसा पयल्या देवाशी वचून म्हणल्यार देवा तूं जाणूय परिस्थिती, म्हाका खात्री आसा तूं ते परिस्थितीन आसा न्हयकारी वांगडा जाल्यार तूं ते गोदयेक आसा कित्याक तूं जाणूय देवाक जाय तुवें आसलोलें. उपरांत देवा म्हाका बॉल दुय तुवें आसोंक. हांव खरेंच सत मानता की खंयसरी जुंय देव तुका आसोंक मागता तो तुका कुरपा दितलो म्हूण तुवें आसोंक एक बरी मनाची अवस्था घेवन. म्हाका खात्री आसा जायतो लोक ह्या वेळार व्हडले शॉक ऑब्जर्वरांक पासत मागता. वय सारकें. वय तांकां दिसता तांकां एक नवी सेट जाय म्हूण. तूं जाणूय तुज्यान शॉक ऑब्जर्वर जरो येता तुवें वचून नवे हाडचे पडटात. वय ना ही बरी बुद. बरें तर हो एक प्रश्न क्रिस्ता नॉर्थ कॅरोलायनांतल्यान हाडटा आनी ते म्हणटा तुज्या मनांतल्या झुजांक तूं कशें फुडो कोत्तलें जेन्ना तुका वायट संवय आसा. बोले पयले सुवातेर म्हाका अशें दिसता तुवें सत मानूंक जाय की कित्याच्यानच
तुजे ताबो दोरी नेजो क्रिस्ता फकत पवित्र आत्म्याच्यान जोरी तूं देवाशी लागीं पावशी तर म्हाका दिसता एक वस्त जी सोयत्यान आमकां फोट मारता की आमी हे परी चिंतात म्हज्यान तें सोशी नेजो म्हज्यान तें सोसूंक जायना हें म्हाका आगोड लागता चड आसा म्हज्यान तें कठीण आसा करूंक नेजो हांव तुका उत्तेजन दिता तें चड कठीण म्हणून नाका म्हज्यान हें करी नेजो म्हज्यान तें सोसूंक जायना फाटीं हांवें एक पुस्तक बरयलें नांवान पावर थॉट्स आनी तातूंत 12 वस्तू आसात ज्यो ताच्यान मुद्दम करून चिंतूं येता तातूंत तुजें जिवीत बदलतलें आनी पयली वस्त जाचेर हांवें बरयलां तें म्हज्यान म्हज्या जिवितान म्हाका जाय तें करूं येता क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका बल दिता म्हणटोच तूं सकाळीं उठ्ठोस म्हाका खात्री आसा चड सकाळीं फुडें केन्नाय तुजे दोळे सारके उगडच्या आदीं दुस्मान तो देंवच सारतोच वीत करीत तुज्या मनान कितें घालूंक बरें ही आशा इतलीच आनी वायट सवायची गरज पडटली आनी तुका तें सोसूंक जावचें ना म्हणटच तुजे पांय तुवें जमनीक तेंकच्या आदीं तुका भिरांत दिसतली की तुज्यान करूंक जावचें ना जें तूं दिसता तुका करूंक जाय म्हूण म्हाका जाय तुका पयलें सकाळीं उत्तेजन दिवंक देवा म्हाका तुजो आदार जाय आज तुजो आदार जाय म्हाका हांव तुका विस्वास दवरता सोत मानिना म्हाका काय करी नेजो तूं म्हज्या वांगडा आसल्यार ग्रांत शीक जशें जोर देव म्हज्या वरदान आसा कोण म्हज्या विरुद्ध आसतलो कोण म्हाका विरुद्ध एक नवोच ग्रांत जो गेल्या म्हयन्यान म्हज्या नोदरेक गाडलेलो आनी ताचेर हांवें थोडी शिकोवन दिली 1 John 4:4 आमी आदींच हारोन जोयत वेला जे क्रिस्ता विरुद्ध आसले तांचेर म्हणजे आमी आदींच हारोवन देंवचाराक जोयत वेला कित्याक म्हजे भितर आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस महान देखून तूं पोलें सोत तें हें जें तूं सोत मानता तेंच तुज्या जिवितान उंच उरतलें सो तूं सोत मानता ही वायट संवय तुका त्रास कोत्ता म्हूण जाल्यार तशेंच जातलें तर तूं सोत मानल्यार तुका जाय तें करूंक आनी तुका तें परत परत एक पावटीक 1 सेकंड 1 मिनिटाक करूंक जाय 1 वर करूंक जाय फुडो करचो चिंती नाका म्हज्यान उरलें जिवीत कशें कोत्तेनी अशें चिंत म्हज्यान हें फुडल्या 5 मिनटाक करूं येता म्हज्यान ही तालनी 1 वर भर आडावं येता आनी सिगरेट ओडप देखून बंद करूंक जिंजर एक ल्हान वस्त लोक फुडो करता त्या वस्तू मुखार पूण म्हाका तें कटून लागलें म्हाका उगडास आसा तोर दिसा हांव सिगरेट वडी नासली दुसऱ्या दिसा मातशें सोंपें जातलें कुडीक म्हज्यान म्हणूं येता पयल्या सुमाराक 2 दिसा कठीणाय आसली पूण ताचे उपरांत खरेंच 2 दिसा मातसो सोंपो जायत गेलो आनी म्हाका अशें दिसलें की 30 दिसांनी म्हज्यान तें करूं येता म्हूण आनी तुजो एक खात्रेन सांगता ते 30 दीस जातोच तें म्हाका आनीक झूज कशें जावंक ना असलो वेळ आसलो जेन्ना हांव गोडेक रागार जाता वचांबोर कसल्या कारोनाक लागल जाताली आनी हांव संवय प्रमाणे म्हजें पयलें चिंतप आसलें हांवें सिगरेट ओडूंक जाय पूण ते भशेन हांव आतां चिंतिना इतलीं वर्सां सिगरेट करी नासतना रावन तें निमाणी वस्त हांव चिंतली तर तुज्यान बदलूंक जाता तुज्यान सामकें स्वतंत्र जावं येता जेजून तुका आदीं स्वतंत्र केलां तुवें फकत तें सोत मानूंक जाय सकाळीं उठून म्हूण आंतली हांव सुटली एक वस्त जाची म्हाका व्हड संवय आसा ती फकत जेजू म्हाका तो आपणावंक जाय पूण म्हाका आनी कांयच नाका आनी म्हत्वाचें आमी सजमोंक की दर एक विशय वायट संवय विशीं जो आमकां आसा दर भावनाक तो भिरांत ती देवाच्या उतरान धांपलेली आसात म्हणजे सगळ्याकूच एक जबाब आसता जो आमी सोदूंक कित्याक केन्नाय लोक हें आयकतलो आनी म्हणटलो बरें हें म्हज्या प्रश्नांक लागू जायना पूण जेजून तें सगळेंच धांपलें तो जाका पुतान स्वतंत्र केलो तो खरेंच स्वतंत्र जालो आनी दर एक देवाची बासावणी बायबल म्हणटा मेवटा जी कोणाक ती ताका जाय आनी हें न्हय फकत कोणाक भास दिल्या तांकां आमकां सगल्यांक तें आवडटलें पूण जो कोण भुमिका करता जी देवान ताका कर म्हूण सांगल्या आनी दुसरे समृद्धीन एक ग्रांत आसा जो म्हणटा कठीण लागता तें म्हणपाचें बंद कर आगोड लागता तें म्हणपाचें बंद कर म्हणटच ती एक वस्त तुवें आतांच करूंक जाय सो तुजे मुखार एक कठीण आव्हान आसा तर तें आगोड म्हणपाचें बंद कर कित्याक आमी म्हणटात तें आमी चड सोत मानतात दुसऱ्या म्हटल्या परस आनी जर आमच्यान सारकें तें म्हणूंक सुरू करूंक जाल्यार देवा थंय कबलाती नासल्यार आमचें मन बदलूंक आदार मेवता तर जितली आमी ओदीक सारकें तें चिंता ओदीक सारकें उलयता जी ओदीक आमी उलयता तितली आमी सारकी चिंतात आनी एक मनाची मुदार करपाची सायकल कशी जाता बेगीच म्हाका दूख भोगता न्हयकारी चिंतप करूंक म्हाका दूख भोगता करूंक लांब कालाक जशें हांवें सुरू करीत न्हयकारी चिंतप तुजें सांगो येता कितें सारकें ना म्हज्यान सांगो येता कितें पूण सारकें ना म्हूण म्हजो आनंद वेता म्हूण म्हज्यान सांगो येता तूं जाणा मागीर परत तेंच हांव थंय केलां तें केलां ना देव बरें करूं हांव तें करची ना बरें तर पळय हेंवूय
जायतेच प्रश्न सगळी वेगवेगळे प्रश्न भिरांतीर आटापलेले आसात. वय वायट संवय विशीं आमकां भिरांत आसा, परत तांतून आमी पडत म्हूण आमी वचोंक नाका. आमच्या मनांत चिंतना येतात ती थंयसर भिरांत आसा म्हणटच त्या विशीं एक प्रश्न आसा. हो प्रश्न पेन्सिल्वेनियांत घालता मिशेल. ते म्हणटा, दुस्मानाच्या हलक्यांक फुडो करूंक म्हाका आनिकूय शक्ती येता, पूण केन्नाय म्हजें मन दुबान आनी भिरांतीन भरता आनी केन्नाय चड भिरांकूल दिसता. तर ह्या भिरांती वयर झुजोंक कसली म्हायती दिल्यार हांव चड उपकारी जातें न्ही. बरें, हें पयलें. एकूच कानान बायबल दिता, भिये नाका जावंक तें आसा, भिये नाका हांव तुजें सांगाता आसा. सो तूं स्वता भिरांती विरूद्ध झुजोंक फायदो ना. पयले सुवातेर तुवें जाणो जावंक जाय देव तुजें सांगाता आसा. दुसरें म्हाका जाय तुका जाणो जावंक की भिरांत एक उर्बा जी भावना उत्पन्न करता. बायबल सांगता देवान आमकां भिरांतीची उर्बा दिवंक ना, पूण शक्तीची आनी मोगाची आनी थीर मनाची. पूण जेन्ना बायबल म्हणटा भिये नाका, ताची खरी सजमनी न्हय. तूं भियेशी तर खबरदार. म्हाका दिसता आमच्या जिवितान वेगवेगळ्या वेळार भिरांत येतात, पूण भिये नाका म्हणजे भिरांतीक जागो दिनाका. भिरांत ह्या उतराचो सारको अर्थ पळोवन वचप वा धांवन मारप. तर आमकां चिंतेस भावना, भिरांकूल भावना येवंक आमकां शकता. म्हज्या आंगार बसोन म्हणूंक नजो म्हज्यान धास्ती विनय आसा म्हूण म्हजें मन, कित्याक म्हाका केन्नाय अशें जाता. तुजें भायर सरोंक जाय. पूण एकूच वस्त जी म्हज्या काळजान येता आनी घडयेक म्हज्या काळजान आसा म्हूण घडयेक ती तुकाच जाते न्ही. म्हाका दिसता म्हज्या मना सवें तुमकां खूब त्रास पडटले आसतले जेन्ना हांव खरेंच थकलेली आसता. एक उदाहरण, हांवें कॉन्फरन्स केला तेन्ना म्हाका सगल्या प्रवाचनाक दीत आनी हांव थंय प्रवास केला आनी नव्या जाग्यार न्हिदल्या. हांव थकलें आनी म्हाका कळोन आयला की जर हांव काळजी घेना तर कॉन्फरन्सा उपरांत आयतार दीस म्हाका अदीक सोंपें जाता देवाचेर रोखडेंच तापोवंक, म्हजी भावना इतली वेगी दुखोवंक. जर कोणूय म्हाका कितेंच म्हणीत तर घडयेक म्हज्यान म्हणूं येता ती कांय म्हणूंक सोदिनासली. त्या दिसा म्हज्या भावनाक दुखोवंक म्हाका आनीक सोंपें जाता. देखून हांव शिकलां की आयतार दीस कॉन्फरन्सा उपरांत हांवें खात्री करूंक जाय हांवें कितेंच थकयता तसलें करूंक फावना. वा जें आनीक भार वाडयता, म्हाका आनंद मेवता तसलें कितें करूंक जाय. हांवें वखदता त्या मनशा भोंवतणी आसोंक जाय जांचो म्हाका आनंद मेवतलो. तर तुवें खात्री करूंक जाय तूं स्वताची काळजी घेता म्हूण. कित्याक तूं सगलो वेळ थकलेलें आसल्यार आनी खरेपणी हांव चिंता ह्या वेळार टीव्हीर पळयता तांकां तूं सगलो वेळ तूं थकलेलें आसा. तूं फकत 3 वा 4 वरांची न्हीद घेवंक तोजवीत कर जर तुका 8 वरांची जाय. आनी पळय तुजें चिंतप सारकें दवरूंक कितें कठीण आसा तें. त्या दिसांनी जेन्ना तुजी न्हीद बरी जावंक ना तेन्ना आनीक एक वस्त जाचो आमचेर प्रभाव पडटा आनी तो आमचें जिवीत शिमे भायर वचोंक दितात. म्हाका खरेंच आवडटा 1 पेद्रू 5 म्हणटा थंय, चोत्रायन राव कित्याक तुजो दुस्मान तो देंवचार एक भुकलेल्या वाघा परी ओरडटा. भुकेन कोण मेवता ताका गिरासूंक. तो देंवचारान ताका जाय ताका गिरासूंक जायना. तो सारक्या मनशांक पळयता आनी एक मनीस स्वताच्यान गिरासूंक जाता तो ताचो जीव चोत्रायन चलोना. आतां तुका गमलें म्हजी सजमनी जिंजत. तुका खात्री आसा म्हज्या जिवितान खूब वर्सां आसलीं जेन्ना हांव कामान गुंतलेली आसली. म्हणजे थंय पावोंक कितलें सोंपें आनी खंयच्याय दिसा न्हिदोंक गेल्यार आनी कितें करचें आसतलें म्हाका करूंक जाय जाल्यार. पूण आतां म्हजो जीव आसा आनी मानलेलो आसा. रातच्या 5 हांव न्हिदलीं. हांव उपरांत हांव म्हणटा ती कुदेलीची थेरपी सुरू करता. हांव ती शिकल्या जर सांजेचो विसय घेना तर. तूं जाणूय आतां मातशी ईदादीन वाडल्या आनी जितली तुजी ईदाद वाडटा तुका विसयाची गरज. सांजेच्या वेळार म्हाका थोडो वेळ जाय आनी थोडी वरां ओगीच सुसेग करून म्हाका कितें आवडटा तें करूंक ना तर हांव कबर जाती न्ही. आनी हांव चिंता चड करून आयच्या समाजान लोकांचेर सोत मानिनेचो तितलो भार आसा. सगळ्यांनी कितें पूण आशेतात सगळ्याक कितें पूण जाय. आमी केन्नाय तुका दिसता ताची चड गरज आसा आनी शेकी चिंताय तुवें मुखार वचोंक जाय सगल्यो वस्तू पुऱ्यो करूंक. पूण रावना पावन तुवें शिकोंक जाय ना म्हणूंक म्हाका विसय घेवंक जाय, थोडी मौजा मारूंक जाय. आनी अशें तुवें केल्यार तुका कळटलें की दुस्मानाक कठीण जाता म्हूण तुज्या चिंतनाचेर ताबो दवरूंक. आतां तरी देवाच्या उतराचेर जाणवायचेर आटापलेलें आसा आनी देवाचें उतर बेगीन लागू करूंक बायबल म्हणटा की आत्यार आमच्या झुजाची कुडी सैंबाची न्हय
पूण ते देवा थाय महान आसात किले पासून नोपयत करूंक. आमचे लागीं हत्यारां आसात, ती कुडी सोयंबाची न्हय, ती आत्मिकतायची हत्यारां. आनी देवाचें उतर पयले नंबराचें जें आमचे लागीं आसा जेजू. आनी हें लूक 4 प्रमाणे आसा, जेन्ना दुस्मान ताचेर हल्लो केलो, सैतानान ताच्या मनान कितें घातलेलें जें सत नासलें, ताणें म्हणलें अशें बरयलां आनी तो फोट नाकारतालो. सुमार 4 फावटी ते घडटच बायबल म्हणटा सैतान गेलो आनी बऱ्या आनी फलादीक संयोगाची वाट पळोवन तुज्यान ते धांवडाय येता आनी ते परत येवचें ना. पूण ताणें देवाचें उतर आयकचें पडटलें. सो तें उतर तूं उलयल्यार आनी न्हय फकत तुजी भावना. तो स्वताची वळख मेलोन जाणो जावन आमची सुरक्षा मजबूत ना म्हूण जेन्ना आमी वस्कोत आसा असले वस्तू थंय गुन्हेकारी जावन आनी मागीर रोखडेंच जेन्ना चिंतना मनान येता ताचेर विरुद्ध झुजोंक देवाचें उतर. तुजो खरेपणी बायबल अशें म्हणटा पयल्याच फाराक देंवचाराक पयस दवर. हे 1 पेद्रू 5 आसा. आनी तुवें म्हज्या जिविताक एक व्हड वस्त आसली. तुवें थाराव घेवच्या आदी कितें करचें तें देंवचाराक तुजे तकलेन 15 मिनीट खेळोंक दिनाका. तसो तूं पवित्र आत्मा कोलीत कोत्ता. आतां ही सजमनी घे. जसो पवित्र आत्मा तुका कोलीत कोत्ता की तूं चिंताय तें तुवें चिंतूंक फावना म्हूण, तेन्ना तुवें ताचे विरुद्ध उबें रावोंक जाय. आनी केन्नाय अशें म्हणूंक पासून आदार जे ना हांव ते पोरी चिंतची ना. पळय हें बरें. हो प्रश्न डॉनाचो फिनिक्सतान येता आनी तें म्हणटा म्हजो घोव मेल्यार 3 वर्सां जालीं. तो मेले उपरांत म्हाका कळ्ळें ताका आनीक दुसरे अस्तरेचो संबंद आसलो म्हूण आनी हांवें ताका भोगशिलो. पूण दर दिसा तें म्हज्या मनान येता ही चिंतना हांव म्हज्या मनांतली कशी भायर काडूं. बरें म्हाका दिसता की तुजो जबाब दोन दुसऱ्या वस्तूक हांवें दिला. फकत तो खेरीतपणी लागू करुया तुज्या परिस्थितीक. तूं पळय देवाचें उतर इतलें मोलादीक की तुज्यान ते 10 वेगवेगळ्या परिस्थितीक लागू करूंक जाता आनी तसले आनी दर एका परिस्थितीक लागू करूंक जाता. पयली सुवातेर आमी सदांच उगडास दवरता की दुखवता तो लोक दुखवता. तर म्हाका खात्री आसा तूं दुखी जाला. आतां तुका खरेंच गमोन आयला की ज्या मनशाचो तूं मोग करी आनी ताचे कडेन काजार जालें तो तुका विश्वासी नास. बरें एके वाटेन तो तुका दुखयता. पयली वस्त सैतानाक जाय तुवें चिंतूंक की भितर तुका कितें वायट आसा. जर तूं बरें आसलें तर तुवें हें केलें तें केलें, जर तुवें आनी कितें केलें. तुवें जाणो जावंक जाय क्रिस्ता सवय तूं कोण तें आनी म्हणूंक जाय घोडेक हांव एकदम बरी घरकान्न न्हय, पूण ताका कारण नासलें करूंक जें ताणें केल्लें पळय तें. आनी हांव न्हय आतां हें सजमोंक जाय. हांव ताका म्हजें उरलेलें जिवीत वैवाडूंक दिवची ना. म्हाका दिसता हे वेळार तें एक अकोंड उतर. तुवें आयज निर्णय घेवंक जाय. फाटलें जाला तें विसरोन मुखार आसात त्या बऱ्यो वस्तू थंय नदर मारून आतां तूं म्हणटाय तशें परत आनी परत ती चित्तां तुका सोटायतात. घोडेक तुवें नवें इश्ट करूंक जाय. तुवें कांय नवे वस्तू करूंक जाय. एक वस्त जी म्हाका गमन आयली, म्हाका त्रास जाताले तेन्ना की तसली बरी भावना जी म्हज्या मनांतली भायर काडी नेसो, म्हाका बरेपणी कळोन आयलें की चड आदाराचेर वचोन कितें करूंक वच कितें कर वेगळें आसा पळय तें. कदेलीर बसोन चिंताय कदेलींतान उठ. तुजा न्हय ते विशयची भावना भाशेन तूं वडोवन काडटात तसल्या लोकां बरोबर रावं नाका. फकत उठ आनी कितें कर. वच आनी कोणाक आदार दी. तुजे कोण अदीक दुखवला ताका आदार दी आनी तांकां खोशी कर आनी आदार दी. शेवटाक सांगचें म्हटल्यार ह्यो वस्तू एक रातीन घडोना. तुका खोलायेक थान दूख जातोच. सो तुका जेरूल जाल्या तुज्या आत्म्यान एक गाय जाला, तुज्या भावनाचेर गाय जाला आनी फकत देवाच्यान तो गावो पेकोंक जाता. सर आनीक एक फावटी हांवें तुका सांगलां तशें आनीक एक प्रश्नाचो जबाब. आनी हांव चडूच धर्मीक जावंक सोदिना. हें खरेंच 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 म्हत्वाचें. तुवें देवा सांगाता वेल सारूंक जाय. देवा सांगाता वेल म्हणजे कितें? फकत 2 दिसा ताचेशी वच. देवा हांव हांगा आसा. हें म्हज्या स्वता करी नजो. म्हज्यान कितें सारकें तें चिंती नजो. म्हज्यान कितें सारकें तें सजमोंक जायना. पूण तुवें म्हाका भास दिल्या की तूं म्हाका गोबरांतली सुरोपाय दितलोय. आनंदाचें तेल देखून वाकाणनाची आंगोस्त्रां म्हजो भार उणो करूंक. खरेपणी इजाया 61:7 हातून तुका एक बासवणी आसा जें म्हणटा देव तुका दोबरादान आशिर्वाद दितलो तुज्या आदल्या कोश्टांक. देव तुज्या आदल्या कोश्टांक तुका दोबरादान आशिर्वाद दितलो. हांव म्हणटा दोबरा तुज्या कोश्टांक. आनी जर तुज्यान त्या बासवणाचेर पातयेवंक जाता खरेंच देवाचेर भावात धरून तो जिवन चरित्र आनी भावना पेकोवंक तें घडटलें. रातयेन घडचें ना पूण सोकास तें घडटलें. पूण एक वस्त म्हज्यान तुका सांगूंक जाता. आशा सोदी नाका. कित्याक तूं ते भाशेन सदांच उरचें ना. जर शिकयता ते तत्व तूं उजार केल्यार तुवें स्वताक आदार दिवंक गरज. मना विशीं तुजे लागीं जाता तें तुवें प्राप्त करूंक जाय. मनाचो अभ्यास कर. मना विशीं दर एक ग्रंथाचो अभ्यास कर. बायबल चिंतपा विशीं कितें म्हणटा ताचो अभ्यास कर. मना वयर पुस्तक वाच. मनाचे आटापलेली CD DVD पळय. म्हणजे तूं देंवचारा विरुद्ध झुजान वेताना
तुवें वचोन म्हणूंक जाय हांव हातून हार मानून घेवची हांव ना, तयार आसतलें. हांव जिखतली. मुन्यो 23:7 म्हणटा, जसो मनीस आपल्या काळजान चिंता तसोच तो आसता. तर हातून म्हाका म्हजी भावना कळटात आनी तांचो परिणाम म्हज्या 2 दिसाच्या जिविताचेर कळटा. थंय मन वेता, थंय मनीस फाटल्यान वेता. पयलें आमी चिंता, उपरांत आमी कोन्यांनी तें कोत्ता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.